आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्र सरकाराक 4 वर्सां पूर्ण जाता। त्या निमित्त केंद्रान सगळ्या राज्याच्या समितीक एक कार्यक्रम दिला आणि तो कार्यक्रम गेल्या 4 वर्सांत भारतीय जनता पक्षान ज्यो येवजण्यो राबयल्यो, जी विकासाची कामां केली, जे स्कीम्स केल्यो, बेनिफिट्स लोकांक मेळ्ळे, ते फाल्यां 26 तारीख ते 11 जून पर्यंत सगळे देशभर हो कार्यक्रम जातलो। तेजोच एक भाग म्हणून फाल्यांच्यान गोंयानूय ह्या कार्यक्रमाक सुरू जाता आणि तेजे नंतर खऱ्या अर्थान सगळ्या गोंया भितर कार्यक्रम जातले। ते विविध कार्यक्रम आसतले आणि ते जवळ 11 तारीख पर्यंत पूर्ण दीस चलतले, पूर्ण 40 मतदारसंघांनी। हो भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराचो संदेश हो जन लोकां पर्यंत पावोवपाचो आसा आणि जनसंपर्क अभियान हे फाल्याच्यान गोंयांत सुरू जाता। 26 मे ते 11 जून या संपूर्ण कालावधीत गोयच्या वेगवेगळ्या भागा भितर वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचे आयोजन, म्हणजे सबंद देशभर जे कार्यक्रम करतात त्याच तरेचे कार्यक्रम हे सबंद गोंयभर, म्हणजे सबंद देशा भितरल्या सगळ्या स्टेटी भितर करप अशें सांगिल्लें आसा। तातूंतलो एक जो कार्यक्रम जो आसा तो सुरवात कार्यक्रमाची फाल्यां गोंयान आमचे प्रदेश कार्यालयान आमचे दोन्ही खासदार, उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद भाऊ नायक आणि आमचे राज्यसभा खासदार आमचे विनय तेंडुलकर यांची प्रेस कॉन्फरन्स हांगा जातली आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्सान ते गेल्या 4 वर्षाच्या कालावधीन केंद्र सरकारान जे कामां केल्लीं आसात, गोंय म्हणून तेंच्यांनी जी कामां केल्लीं आसात तेची माहिती तुमच्या सगळ्या पर्यंत पावयतले। त्याच्या नंतर आमकां आनी एक जो कार्यक्रम दिल्लो आसा तो विशेष संपर्क अभियान। हे विशेष संपर्क अभियान जे आसा, ह्या अभियानाच्या निमित्तान देशभर साधारण 4000 कार्यकर्ते, तातूंत भारतीय जनता पार्टीचे सगळे खासदार, मागीर आमदार, आमचे पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, पक्षाचे वेगवेगळ्या कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष, पक्षाचे जे जिल्हा पंचायत अध्यक्ष आसत, म्युनिसिपालिटी अध्यक्ष आसत, हे सगळे म्हणून टोटल 4000 संख्या देशभरातली। हांच्यांनी किमान 25 लोकांक वचून संपर्क करपाक जाय आणि सरकाराची जो 4 वर्षाच्यो ज्यो उपलब्धी आसात त्या संदर्भातली माहिती दिवपाक जाय आणि त्याचोच एक भाग म्हणून गोंयांत सुद्धा तसो कार्यक्रम आमी करतले। हांगासरले वेगवेगळ्या की वोटर जे आसात, मागीर हांगासरले रिटायर्ड ऑफिसर आसत, जज आसत, वेगवेगळ्या धर्माचे धर्मगुरू आसत, ह्या सगळ्यां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न ह्या गोंयांत सुद्धा आमचे प्रमुख जे आसात, म्हणजे आमचे मंत्री, आमदार, आमचे स्टेट ऑफिस बेरर आणि जसे कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष, बाकीचे जे जबाबदार सगळे जे आसात हे संपर्क करतात। तो एक हो कार्यक्रम आम्ही साधारण 26 तारीख ते 11 जून अशा कालावधीन तो कार्यक्रम आम्ही पूर्ण करतले। त्याच्यानंतर इतर कार्यक्रम जे आमकां करपाक जाय तातूंतले लाभार्थी संमेलन, म्हणजे केंद्र सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो योजना जे लोकांक मेळ्ळेले आसात ह्या सगळ्यांची संमेलनां, उत्तर गोवा एक संमेलन आणि दक्षिण गोवा एक संमेलन, अशी ही 2 संमेलनां। एक संमेलन हे आमचे उत्तर गोंयचे संमेलन आमी परवरी किंवा म्हापसा ह्या एरियेक जातलें आणि दक्षिणेचें संमेलन जे आसा हे संमेलन आमी फोंडा किंवा मडगांव अशा भागान आमी करप अशें ठरयल्लें आसा। कारण आतां प्रेस कॉन्फरन्सा पयलीं आमी स्टेट ऑफिस बेरर, पक्षाचे आमदार, मंत्री आणि कोर टीम यांची एक बैठक हांगा जाली आणि वेगवेगळ्या ह्या कार्यक्रमाचे प्लॅनिंग जे आसा हे आमी त्याच तरेन हांगा केल्लें आसा। त्याच्यानंतर बुद्धिजीवी संमेलन जे आसा, हे बुद्धिजीवी संमेलन हे संमेलन आमी तशेंच उत्तर गोंयाक लागून एक वेगळें संमेलन आणि दक्षिण गोंयाक लागून एक वेगळें संमेलन, हे 2 संमेलनां ही आमी घेवप अशी ठरयल्ली आसा आणि त्यामुळे एक ती उत्तरेक एक आणि दक्षिणेक एक अशा तरेची बुद्धिजीवी संमेलन ही आमी ह्या निमित्तान करतले। त्यानंतर आमी आमचे ST बांधव जे आसात किंवा SC बांधव आसात, ह्या बांधवांक त्यांच्या वस्तीन वचून तांकां मेळप, त्यांचे कडेन संपर्क साधप आणि भारत सरकाराच्यो ज्यो योजना त्यांच्या पर्यंत पावले असत त्या संदर्भातली माहिती जाणून घेवप आणि त्यामुळे त्याचे याचे एका संबंध गोंयभर
SC आणि ST कम्युनिटी ज्या भागांत मोठ्या प्रमाणात आसा अशा भागा भितर आमचे आमदार आमचे ऑफिस बेरर हे त्या भागांत वयतले तांचे कडेन इंटरॅक्ट जातले आनी तो कार्यक्रम आमी सबंद गोंयभर करप अशें ठरयल्लें आसा आनी ताजो आमचे प्लॅनिंग आसा कारण ह्या निमित्तान जाणा एक 7 ते 8 हजार ST आणि SC बांधवा पर्यंत आमचे जे प्रमुख आसात तांच्यांनी संपर्क करप हेचें प्लॅनिंग आमी वेवस्थीतपणे केल्लें आसा. तेच्या नंतर आमी स्वच्छता अभियान आमी पळयतात की ह्या स्वच्छता अभियानाच्या निमित्तान आमची हांगाली स्मारकां आसत किंवा हांगाल्या महापुरुषांचे पुतळे आसत हेचें स्वच्छता करपाचें काम जें आसा हें काम करपाक सुद्दां आमची एक समिती आसा आनी त्यामुळे ह्या निमित्तान ह्या पिरियडा भितर ह्या सबंद गोंय भरल्या ते पुतळे आसत तांची स्मारकां आसत हेचे स्वच्छता करपाचें काम सुद्दां आमी हातीन घेवपाचें ठरयल्लें आसा आनी तें सुद्दां काम आमी पूर्ण 11 जून पर्यंत करप अशें ठरयल्लें आसा. तेच्या नंतर बायक रॅली आमची युवा मोर्चा जो आसा ह्या युवा मोर्चाक आमी बायक रॅलीचें आयोजन करपाक सांगिल्लें आसा आनी तेच्या नंतर वरिश्ठ नागरीक संपर्क अभियान म्हणजे जे सिनियर सिटीजन जे आसात हे सिनियर सिटीजनाक आमचे भारतीय जनता पार्टी म्हणून तेंचे बरोबर वचप ताचे कडेन इंटरॅक्ट जावप आनी तांकां वचून मेळप अशा तरेचो कार्यक्रम हो आमी सिनियर सिटीजन संपर्क अभियान जे आसा हे अभियान आनी आमचें टार्गेट आसा की हाच्या दरम्यान आमी सादारण किमान एक 3,000 सिनियर सिटीजनांक आमी मेळटले आनी तातूंत ती एक वेगळी कमिटी आसा ताका आमी त्या कमिटी थंय वयतली ताचे कडेन इंटरॅक्ट जातली तांकां 4 वर्सांच्या उपलब्धीची आमचे पत्रक जे आसा तें दितले तेंचे बरोबर उलयतले हे केवळ हॉलान जातली अशी न्हय कोणाचे तरी गॅलरीन भायर तांच्या आंगणान जावपाक शकतात एखादे जे तांची एक सगळ्यांची बसपाची एखादी एक गांवांत एक जागा आसता थंय कांय जागे येतात थंय जाणटे बसतात तांचे कडेन आनीक त्या जाणट्यांक सगळ्यांक थंय आफोवन तांचे कडेन इंटरॅक्ट करप तांचे कडेन उलोवप अशा तरेचो कार्यक्रम हो आमी ह्या निमित्तान आमी करपाचो आसा. आनी त्या नंतर लास्ट आनी एक जो कार्यक्रम आमी ठरयल्लो आसा तो बूथ संपर्क अभियान आमी जे बूथ संमेलन घेतलें त्या बूथ संमेलनाच्या निमित्तान आमी सगळे 35 मतदारसंघा भितर 100% बूथ हे रिप्रेझेंटेशन हे आमी करपाक शकले 35 मतदारसंघा भितर 100% आमी करपाक शकले म्हणजे ज्या मतदारसंघा भितर किमान ते 4-5 मतदारसंघ जे आसात भितरले आमी सालसेतांतले आमचे कुर्तोरी मतदारसंघ आसत नुवें आसत मागीर आमचो बाणावली मतदारसंघ आसत आनी आमचो मडकय मतदारसंघ ह्या मतदारसंघा भितर आमी 100% करूं ना पण तातूंतले कांय 50% बुथाचे कार्यकर्ते हे आमी त्या संमेलनाक हाडलेले आनी त्यामुळे आमी अशें टार्गेट दवरलें आसा आमची महिला मोर्चा जी आसा ह्या महिला मोर्चाक हे टार्गेट दिल्लें आसा तांच्यांनी किमान एका बुथाचेर एक 50 घरां भितर तांच्यांनी फिरप आनी पार्टीचें पत्रक त्या घरा पर्यंत पावोवपाचें काम जें आसा तें आमचे महिला युनीट जें आसा तांच्यांनी करप अशें ठरयल्लें आसा आनी त्यामुळे तें करता आसतना ताची स्थानीक टीम ही टीम बरोबर घेवप आनी तांकां त्या हातूंत आपले बूथ संपर्क अभियानाच्या निमित्तान त्या बुथाचेर फिरप आनी त्यामुळे अशें वेगवेगळ्या हातूंतल्यान आमी लोकांक संपर्क करपाचें अभियान जें आसा हें केंद्र सरकारान दिल्लें केंद्र आमच्या पक्षान आमकां दिल्लो कार्यक्रम आसा तो कार्यक्रम आमी अशा वेगवेगळ्या हातूंतल्यान आमी लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतले कडेन आपोवन तांकां वचून मेळप तांचे कडेन इंटरॅक्ट जावप तांकां आमचे अचिवमेंटाची पॅम्पलेट पत्रक दिवप अशा तरेचे कार्यक्रम अशे वेगवेगळे कार्यक्रम त्यामुळे सगळ्या स्तरांतल्यान लोकां पर्यंत वचपाचो कार्यक्रम केवळ शोबाजी न्ही ते कितें तरी काँग्रेसीन केलें अशें रस्त्यार घोड्यार भोंवले आनी दुगाचेर आमचे दुसरे गाडवार भोंवले अशें न्ही तें आमचें आहा तें लोकांक डायरेक्ट मेळपाचो कार्यक्रम